हॉस्पिसियोत बेड्स उणे पडटात, बेडशीट्स मेळनात, मॅटर्निटी वार्डात 2 खाटी एकठांय करून 3 पेशंटांक न्हिदयतात, सिटी स्कॅन ना, रेडिओलॉजिस्ट ना, लिफ्टी चलनात, वखदांची शॉर्टेज, पोस्टमॉर्टम जायना, हॉस्पिसियो पोस्ट ऑफिस जाला म्हूण आमदार दिगंबर कामतीन हेल्थ मिनिस्टराक उजरायलो. नवे जिल्लो हॉस्पिटल जाय मेरेन हॉस्पिसियो जाग्यार घालात म्हूण दिगंबर उलयलो. हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा तो खंय डेली रिव्ह्यू घेता. पूण म्हाका दिसता सरकाराचें कर्तव्य आसा नवें हॉस्पिटल कंप्लीट जाय पर्यंत आसा तें हॉस्पिटल ताजी सर्विसीस ताजे कंडिशन्स इम्प्रूव करप अत्यंत गरजेचें आसा. वर्साक 33,000 पेशंट हे एडमीट जाता हॉस्पिसीन. डॉक्टर्साची शॉर्टेज आहा, यू वील एडमीट. नर्सीची शॉर्टेज आहा, तुजी सँक्शन स्ट्रेंथ केन्नाची हांव नकळो. ते पेशंट हाडलो जाल्यार पेशंटाक पळोवपाक दोतोर नासता. आमकां लोक पेशंटाचे सोयरे फोन मारता, दोतोर कोण अजून येवना, कारण दोतोर शॉर्ट आसा थंय. ते दोतोर थंय ओवरलोडेड जाता. तुजें लिफ्ट चलना, तुजो स्कॅन चलना. म्हणजे म्हाका दिसता मोर दॅन 2 वर्सां तुवें हाडिल्लो आसतलो तो त्या वेळाचेर नवो स्कॅन तुज्या वेळार घाल्लो आसतलो तो. ताजे फाटल्यान कितें जालें हांव नकळो. दॅट स्कॅन इज नॉट वर्किंग इवन टुडे. यू हॅव ऑल्सो एडमिटेड इन युअर रिप्लाय दॅट स्कॅन इज नॉट वर्किंग. सिन्स वेन इट इज नॉट वर्किंग अँड वाय नॉट नो स्टेप्स वर इनिशिएटेड टू रिप्लेस द स्कॅन. म्हणजे कितें जालां स्पीकर सर, हॉस्पिसियो हॉस्पिटल टुडे इज फंक्शनिंग लायक ए पोस्ट ऑफिस. 2 बेड एक करतात आनी 3 बायलांक न्हिदयतात. स्पीकर सर, यू जस्ट इमॅजिन. ती मदली पळय म्हजे कार्यकर्त्याची कोण भयण आशिल्ली ती मदीं न्हिदिली. ती म्हाका पळयल्यार पांय पडपाक लागले. आपल्या पांय पडटा म्हणटा आपल्या हांगाच्यान काड म्हणटा, मदली न्हिदय नाका, जमनीर न्हिदता म्हणटा. कारण ती म्हणटा रातची जर आपल्या उठचें पडलें, आपले सायडीचे 2 पेशंट आहा पळय ते आपल्या उठपा दिना. ती म्हणटा न्हीद, फाल्यां सकाळीं पळोवया. कितें करप कितें? हें सिच्युएशन आसा थंय. हांव सांगता हें इम्प्रूव कर. आय हॅव नो नवें हॉस्पिटल आनी लेट जाल्यार जाता, पूण हें कंडिशन आसा. अनलेस यू पुट पर्सनल अटेन्शन दीस वील नॉट इम्प्रूव. अशें म्हजें क्लियर हें आसा. तुम्ही पेशंटाक तांगे ते पेशंटाक म्हणटा तुमची बेडशीट घेवन या म्हणून बरें न्हिदपा जाल्यार. I would like to correct honorable कोण member. वतलो हॉस्पिटल? I have, and in order to improve it, we have gone for outsourcing. He has said, he has given a categorical assurance that the scan will be commissioned by end of August. स्कॅनाची ऑर्डर दिल्या. नाही ऑर्डर इज गिवन ऑलरेडी. I'll just स्कॅना लागून सारखे हँडिकॅप ते तू आता तुझो एश्युरन्स मागता पळय जे ताज्या हातान. That is okay, but at least he has said that. Order is issued. Now, will you take steps to appoint a neurosurgeon there on contract basis? It's not about appointing a neurosurgeon. I examined this on point. Consultant, you appoint some. I can appoint a consultant, but definitely in the present setup of hospital, I would like to draw the attention, honorable member. आयच्या परिस्थितीन जर हांव वाळपय जर न्यूरोसर्जन वचून बसयत आनी ह्या हॉस्पिटल ह्या सेटअपान न्यूरोसर्जन जर उपलब्ध केले तो थंय सर्जरी करूं शकना. मिड डे मील अक्षय पात्राक दिवपाचे अजून थारायल्ले ना. उलोवणी चल्ल्यात. भुरग्यांक क्वॉलिटी मील मेळटा आनी ती भुरगीं आवडीन खातात हें पयलीं म्हत्वाचें. अक्षय पात्राच्या क्वॉलिटी विशीं प्रस्नूच ना. मात तांचे विशीं निर्णय घेतना सध्याच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो विचारूय सरकार करतलो. कांय ग्रुपांनी सब कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यात. सेल्फ हेल्प ग्रुपांचेर क्वॉलिटी चेक आसतलोच, मात पीटीएनी देखरेखीची जबाबदारी घेवची म्हूण पर्रीकारान म्हटलां. अक्षय पात्रा ही एजन्सी खंयच्यान तरी तुमचे कडेन येयल्या आनी ह्या लोकांक तुमी भायर काडूंक सोदतात. जायते ह्या लोकांनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला मंडळ, पेरंट टिचर्स एसोसिएशन हेणी इन्वेस्टमेंट केलेलो आसा. तांकां तुमी दुखोय नाका. आनीक डिमांड आनी रिक्वेस्ट करता जो पळय ते प्रायमरी रेट पळय आसा 6.11 आनी अपर प्रायमरी 7.26 हो मातसो रेट वाडोवचो. पयलीं म्हणजे अक्षय पात्र इज नॉट एन एजन्सी. इट इज अ प्रोग्राम कंडक्टेड बाय कृष्णा कॉन्शियन्स हांच्यांनी आनी तो जवळ जवळ 10-11 स्टेटींनी चलता. आनी तांची क्वॉलिटी ऑफ फूड इज हायजिनिकली प्रिपेर्ड अँड कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट. तांकां तरेतरेची दे आर ISO 9002. म्हाका दिसता जाणें पळयला तो ती क्वॉलिटी तांच्या जेवणाची क्वॉलिटी ताका खबर आसतली. पण अजून ताजेर कांय डिसिजन आमी करूंक ना. उरता प्रश्न 105 सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा. म्हजें एकूच म्हणणें आहा, जेवण जें खावपाक मेळटा पळय ताजी क्वॉलिटी सारकी आसूंक जाय आनी हायजीन बरें आसूंक जाय. दीस इज द ओन्ली 2 रिक्वायरमेंट. त्यामुळे तूं चिंता करूं नाका. आमी वी आर ऑल्सो ट्रायींग टू इंट्रोड्यूस सरप्राईज चॅक्स वेर दे कूक.
कारण जेन्ना पळय भुरग्यांनी खाल्यान ताका ओकारी आयली की ना तुमी तांकां बोवाळ घालता आनी बरोबर आसा. आय वील ऑल्सो नॉट एप्रिशिएट ऑर एक्सेप्ट दीस. कारण आमकां असो रिपोर्ट आहा की अर्बन एरियान बरीचशी भुरगीं ते खायना दिल्ले. सो वी आर ट्रायंग टू फायंड आउट वॉट इज हॅपनिंग. एक गोष्ट हांव सांगता, अक्षय पात्राचें नांव घेतकूच क्वॉलिटीन इम्प्रुवमेंट भरपूर आयलें, नांवूच घेतकूच. नाही हांव बिकॉज एवरी वन वॉज वरीड, दो वी हॅव नॉट टेकन एनी डिसिजन, वी वॉन्ट टू एन्श्युअर दॅट देर फूड क्वॉलिटी इम्प्रूव्स. आतां कोण कितें खाता, खंयची भुरग्यांक आवडटा काय ना, हे सगळ्यो गोश्टी आमी आतां चॅक करतले आनी मागीरूच निर्णय घेतले. आनी 105 जाणांचो सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो इंट्रस्ट तकलेन धरून घेतलो. ते म्हजे मनीस तुजे मनीस न्हय, सगळे गोंयकार आमचे मनीस. तुमी सगळ्यांक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवंक जाय. आमी पेरंट टिचर एसोसिएशनाक ही जी बिलां आसा पळय ती कावंटर सायन कर म्हणल्या. कित्याक म्हणल्या, जर क्वॉलिटी सारकी येना जाल्यार इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. भुरगे कोणाचे खाता, त्या पेरंटाचे भुरगे खाता न्हय. त्यामुळे पेरंट टिचर एसोसिएशन शूड नॉट सायन द बील इफ द क्वॉलिटी इज नॉट गूड. पण दुर्दैवान हांगा कशें जालां, कोणाक वायटपण नाका, त्यामुळे कोण काय बरें ना आनी मागीर कितें तरी प्रॉब्लेम येता. ते प्रॉब्लेम आयले की पेपरांच्यान किंवा खंयच्यान तरी बोवाळ. सो वॉट इज इम्पॉर्टंट इज हाजो प्रायमरी टार्गेट कितें. सेल्फ हेल्प ग्रुप इज नॉट द प्रायमरी टार्गेट ऑफ दी स्कीम. ह्या स्किमीचो प्रायमरी टार्गेट भुरगो आसा. मेनी ऑफ दीज हेल्प ग्रुप्स हॅव सब कॉन्ट्रॅक्टेड इट. तुका खबर आहा, हांव करूं इन्क्वायरी सगळी. हांव पयशाच्या किमतीच्या संदर्भान डेफिनेटली पळयता कितें आहा तें. पण त्याच बरोबर दीस इज अ इश्यू ऑफ गेटींग गूड फूड टू द चिल्ड्रन. ते पयलें ताजें प्रिंसिपल. सेल्फ हेल्प ग्रुपाक परवडना जाल्यार हांव डेफिनेटली अभ्यास करता म्हणलें न्हय. अभ्यास करता, अभ्यास केल्या शिवाय हांव आश्वासन दिवचो ना. पण म्हज्या म्हायती प्रमाणे काही सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी हें सब कॉन्ट्रॅक्टींग दिल्ल्या. ते स्कुलांनी जे मिड डे मिलाचे दिता, जे स्कुलांक दिता, म्हाका दिसता 70% भुरगीं ती खायना. सो इट इज ऑफ नो यूज. कित्याक आमी करपाक जाय, पब्लिकाचो पयसो तो. सो इफ वी शूड ट्राय दीस मेथड. ओनली माय क्वेश्चन इज वेदर this year no, next year हे करतले, because it has given the desired result in the other schools. Just because 105 self help group आसा ते आसतले 1,500. आमचे भुरगे आसा हजारांनी भुरगे आसा. सगळ्यांक मिड डे मील स्कुलान जाय. म्हजे जशें हांवें सांगलां, म्हज्या मतदारसंघानूच 5 स्कुलाचे म्हाका दिसता 6-7 हजार भुरगीं आसतलीं. आनी अशे मतदारसंघान सगळे कितें आसा, इट इज नॉट सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कितें आसा, गव्हर्मेंटान खूब स्किमी केल्ल्यो आसा, तांकां ते करूं. पूण हे भुरग्यांक बरें जेवण मेळपाक जाय, बरे गोश्टी घेवपाक जाय. आतां जर कन्सिडर करना जाल्यार फुडें कन्सिडर करतले वा ना इतलें दिसता स्पीकर. हांवें कन्सिडर करिना म्हणून सांगून ना, सद्या प्लान ना म्हणला. घेऊ एक ब्रेक.